14 महिने जाले आमचे लायफगार्ड रस्त्यार आसा। मेन त्यांचा आमचो डिमांड म्हणजे त्यांची जी सर्व्हिस आसा ती प्रोटेक्शन आमी मागता। ते दृष्टी कंपनी कडेन असले सगळ्यांक खबर आसा, ते कंपनीचे हॅरेसमेंटाक लागून ते स्ट्रायकार गेले। सरकारा कडेन आमची आतां आमी एकूच डिमांड दवरला, एक म्हणजे तांकां कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेवपाचे। दुसरो डिमांड आसा एक तर त्यांची लायफगार्ड सोसायटी करपाची, त्याच्या अंडर तांकां घेवपाचे। तिसरें ऑप्शन आमी दिल्लें आसा की हे लायफगार्ड आसा पळय आमचे युनियन आसा, एज अ युनियन आमी ती सर्वीस सरकाराक दिता। सरकारान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची, बेस्ट सर्वीस आमी दिवंक शकता। एज अ लायफगार्ड युनियनूच म्हणून आमी सर्वीस दिवंक सोदता। आनी एक चवथें ऑप्शन म्हटल्यार होमगार्ड आसा पळय त्याच्या अंडरूय तांकां घेवं येता आनी ते लायफगार्ड सर्वीस बिचाचेर दिवंक शकता। अशी 4 ऑप्शनां सरकाराक आमी दिल्ली आसा, दिवंक सोदता। पूण फाटले फावट जेन्ना आमी स्ट्रायकाक बसले, सीएमा कडेन गेल्ले, सीएम पावलो ताका आमी सरकारा डायरेक्ट नोकरी आमी दिवंक शकना, तेन्ना तांकां ह्युमन रिसोर्साच्या अंडर आमी घेता। आतांच तुमी आयकले हांगा जे खराडे आसा त्यांनी सांगलेले आसा की ह्युमन रिसोर्सान व्हडलो घोटाळो चल्लेलो आसा। ऑलरेडी त्या भुरग्यांक आज सेक्युरिटी गार्ड आसा, मल्टीटास्किंग जॉब आसा, तांकां हाफ पेमेंट जाता। आनी आमकां सीएमान अशें सांगलें, पूण बाबा हे आमचे 300 जावं 350 भुरगे जे आसा तांकां एट अ टायम जॉब दिवपाची हांगा सरकारान तशें कांयच सांगूं ना। कारण हितून आमचे कितलेशे ओवर एज आसा, जांकां क्वॉलिफिकेशन ना, अशे भुरगे आसा तांकां ह्युमन रिसोर्सान घेवकूच शकना। सो आमचो हे प्रॉब्लेम असल्या कारणान आमी सरकाराक हेच सांगला की एज अ सेक्युरिटी आपले लायफगार्ड म्हणून तांकां तेंची सर्वीस आसा तीच तांकां प्रोटेक्शन दिवचें। आज आमकां ह्या आंदोलनाक सपोर्ट करपाक आमचे हे युनियन लिडर आयिल्ले आसा। तशेंच सकाळीं आमकां शैलू वेलिंगकार तेणी आमकां परशुराम सेनेन आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा। ह्या भुरग्यांचो तशें कंपनी कडेन काम करता आसतना फाटलो बॅकलॉग कितलोसोच ग्रॅच्युटी आसा, तेंची आरडी आसा ती कंपनीन आडोवन दवरलेली आसा। त्याच्या खातीर आमी फुडली स्टेप आसा आमी ते कशें मेळोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो। दुसरो म्हणजे ह्या भुरग्याचें आंदोलन आतां तीव्र जातलें, प्रखर जातलें। जर आमची सरकारान कांयच दखल घेवंक ना जाल्यार आमचे फुडली स्टेप आसा ती आमचो हंगर स्ट्रायक सुरू जातलो। तेज्या बरोबर तरी आमचें कांय जायना, सगळी फॅमिली हांगा धरण्याक बसतली सगळ्या भुरग्यांची। अशा तरेन आमचें आंदोलन जातलें। आनी जर ह्या आंदोलनान ह्या भुरग्यांचे कितेंय समज तेंचे बरे वायट जिवाचेर परिणाम जाता, तेंच्या आयुश्याचेर परिणाम जाता जाल्यार हे सरकार हे पूर्णतया हेजे जबाबदार हे सरकार हे आसतलें। स्वती तुम्ही आता कितली वर्सात झाले एज्युकेशन लायफगार्डाची चालू तसं फाटले दिसांनी तुम्ही येयल्ले तेन्ना तुमकां सरकारान आपोवन गेले आनी सोल्युशन काडया म्हटलें, पर अजुनूय तुम्ही आता परत येयले बसपाक, पूण अजुनूय सोल्युशन येना। तेच सांगले न्ही, पळय ही आमी आतां 4 ऑप्शन तुमकां सांगली, दिस कॅन बी डन। पूण सीएम तुमकां आतां मेळपाक सीएम पळय पयल्या फावट आमी जेन्ना हांगा धरणे आसले आमचे चालू, आमी सीएमान आमकां आपोवन व्हेली आनी तेणी ऑप्शन दिले ते ह्युमन रिसोर्साचे दिले। आता बरें ह्युमन रिसोर्साचे जे ऑप्शन दिता ते केन्ना एट अ टायम ते घेता म्हणून तशें सीएमान कांयच सांगना। 2000 नोकऱ्यो येतल्यो तेन्ना तुमी अप्लाय करा, तितूर कोण सिलेक्ट जाले ते पावतले। सगळ्यांचो प्रश्न हांगा सुटावो जायना हितूंतल्यान, तेच सांगले न्ही। हितूर आतां कितलेशे ओवरेज आसा, ओवरेज असले म्हणजे ते ह्युमन रिसोर्सान ते अप्लायूच करूंक शकना पयलीं म्हणजे। दुसरें म्हणजे हांगा खुबशे भुरगे दोडा मार्गा वयले आसा, कारवार बॉर्डरी वयले म्हणजे गोंयच्या बॉर्डरी वयले भुरगे आसा, ते हांगा एलिजिबलूच जायना। दुसरें म्हणजे शिक्षणाची पात्रता ती हांगा एलिजिबल जायना। कितलेशे म्हणजे हे आतां कशें आसा, हे लायफगार्ड म्हणून ट्रेनिंग घेतलेली आसा तेणी, ट्रेन लायफगार्ड म्हणून तेंचो जॉब आसा तो लायफगार्डूच म्हणून तांकां मेळूंक जाय, ते प्रोटेक्शन जावंक जाय न्ही। जेन्ना ही सर्वीस परमनंट आसा, बिचाचेर जाता लायफगार्ड हे परमनंट आसतले, ते तूं टेम्पररी सर्वीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवन ती उपयोग ना। हे आमचो डिमांड असो आसा तेजेर कोण विचारूच करना। प्रत्येक जाण ती दृष्टी कंपनीच्या अंडर दृष्टीच कंपनी पळयतली होच विचार, म्हणजे दृष्टी कंपनीचोच आज विचार चाललेलो आसा। तेज्या अंडर जे एम्प्लॉयमेंट काम करता, इवन डायरेक्टर सुद्दां हीच भाशा उलयता। तो एम्प्लॉयमेंटाचो जाल्यार आपल्याक सांगू नाका म्हणटा तूं, तो सांगता कितें आतां हेजे ब्रिजाचें काम करपाक कंपनीक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिला, ते खंयचे खंय कामगार हाडटले,
आनी फाल्यां सकाळीं तूं येतले काय खंय आमकां तांकां फिक्स कर म्हणून सांगपाक. हांवें म्हणलें ब्रिजाचे आनी डोंट कंपेर ब्रीज लेबर टू दीस. हे कंटिन्युअस सर्वीस आसा हेंची आनी गोंयकार आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टान डायरेक्ट बरयल्ले आसा 80% गोवन आसपाक जाय. आतां अंयशीं आतां सध्या तुमी पळयात न्ही. आतां हांवें ताका म्हटलें हे जेन्ना भायर आसा तेन्ना सर्वीस कोण दिता, कितले भुरगे बिचार ती जी कंपनीन जे हे दिला कॉन्ट्रॅक्ट सायन त्या प्रमाणे भुरगे आसा काय कितें आनी खंयचे आसा जाल्यार तेंचे कडेन कांयच उत्तर ना. आतां नवे तेणी दृश्टी कंपनीन हे काडले एड काडल्या लायफ सेवर्स जाय म्हणून. तितून तेणी ग्रॅज्युएट्सांक 25,000 आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट्सांक 30,000 पेमेंट आसतलो अशी म्हणून एड तेणी काडल्या. आतां हे शिकिल्ले भुरगे आमचे एज्युकेटेड क्लास हे लायफ गार्ड म्हणून ते आतां बिचार तांकां घालूंक सोदता. हे कितें चल्लां आनी हेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. हे सगळे करप्शनाचो भाग आसा. हेच आमी परत परत सांगता. सो ही आतां आंदोलन हेंचे आतां 4थे फावट हे आंदोलन करता आनी तरी तांचो प्रश्न सुटावो जायना. म्हणजे कितें हो प्रश्न इतल्याच खातीर सुटावो जायना की सरकार ह्या दृश्टी कंपनीक सोडूंक सोदिना. तांकां हेंचे पडलेलें ना, गोंयच्या भुरग्यांचे तांकां अजिबात पडलेलें ना. एम्प्लॉयमेंटाची भाशा ती जाल्यार ती फटींगपणाची भाशा आसते, इलेक्शना पुरतीच उलयता.